पिळगांव सारमानस वाठारांत खण मालाची येरादारी करपा खातीर मुखेल रस्त्याचेर मागणेचेर सरकार विचार करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्ल्याचें ट्रक धनियांनी सांगलें। मात हो रस्तो आडोवपाचो यत्न केलो जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी ट्रक धनी संघटनेन दिल्या। दुसरे वटेन मुखेल रस्त्यावयल्यान खण मालाची येरादारी केली जाल्यार आमी कायदेशीर पद्दतीन झगडटले अशें पिळगांवच्या शेतकारांचें म्हणणें। ह्या विशयाचेर उपाय काडपा खातीर सरकाराचे यत्न सुरूच आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान सांगलें। पळयात पुराय बातमी। पिळगांव मायनिंगेचो मुद्दो अजून मेरेन सुटावो जायना। ह्या मुद्द्याचेर आयतारा शेतकार, ट्रक धनी संघटना, कामगार संघटना आनी कंपनी वेवस्थापना वांगडा मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान सांखळी बसका घेतली। खण मालाची येरादारी करपा खातीर मुखेल रस्त्याच्या मागणेचेर सरकार विचार करतले। मात हो रस्तो आडोवपाचो यत्न केलो जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी ट्रक धनी संघटनेन दिल्या। तशेंच खण मालाची येरादारी बंद आशिल्ल्यान कामगाराचोय प्रस्न सामकार आयला। कंपनीन दुसरो रस्तो मागला तो सरकारान दिवचो। ह्या रस्त्यावयल्यान खण मालाची येरादारी शेतकारांनी आडयली जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी कामगार संघटनेन दिल्या। पळयात। कंपनी कडेन जेन्ना आमी एक मिटींग घेतली, कंपनीन सांगलें आमी अशी शेतकऱ्यांक ऑफर दिल्ली आसा। आमकां कंपनी आयकून आमी ठरयलें की आमी निवेदन डेप्युटी कलेक्टराक दिवचें। तशें निवेदन दिवन डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आमी उलयले। डेप्युटी कलेक्टरान आमकां सांगलें की कंपनीन वे आवट वचोन तांकां कॉम्पेन्सेशन दिता शेतकऱ्यांक। आतां अडटा खंय? प्रेस कॉन्फरन्स जर प्रत्येक जर तेंची जर इफेक्टेड बेल्डांची जर पळयली ते आडयला तेंच्यांनी, शेतकऱ्यांक मोबदलो मेळोंक जायो। कंपनी जर शेतकऱ्यांक मोबदलो मेळटा जाल्यार दिता जाल्यार कंपनी ते शेतकार कित्याक घेयना हो एक प्रश्न आसा। कामगारांक फुडलें भवितव्य आपलें कितें तें खबर ना। गव्हर्मेंटाचें हांव पयलीं देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक इतक्या वर्सांनी बिचोलची मायन जी पयलोच ब्लॉक ही चालू जाली पूण आतां जो ट्रान्सपोर्ट ना जाल्यार फुडें आमचें भवितव्य काळोखान आहा। आमी आयज सीएमा कडेन उलयल्या, सीएमाकूय सांगलां की आमकां ट्रान्सपोर्ट चालू करपाक जाय, नाजाल्यार जे परमिशन कंपनीन मागला अल्टरनेटीव रोड तो आमकां मेळोवन दिवचो, सो दॅट ट्रान्सपोर्ट चालू जातलो। आतां जे शेतकार जावं आनी कोण हे रस्त्यार येता, गाडयो आडयता, तांकांय तेंचें पळोवपाक जाय। दुसरें हांव क्लियरली सांगता, फाल्यां समज जर आमचो ट्रान्सपोर्ट आडयलो जाल्यार आमकां एज अ युनियन आमकां टोटल स्टाफ रस्त्यार हाडचो पडटलो आनी आमी तें करतले। दुसरे वटेन सरकार जर खण मालाची येरादारी खातीर कंपनीक सार्वजनीक रस्तो दिता जाल्यार आमी कायदेशीर पद्दतीन झगडटले अशें पिळगांवच्या शेतकारांचें म्हणणें। ताणें सांगलें की आमकां जर काम दिना जाल्यार आमची शेतां आमची परत दिनात। तेन्ना आमकां अशें कळयलें वता की तुमी जर दिना जाल्यार आमी पब्लीक रोडाचेर ट्रान्सपोर्ट स्टार्ट करतले। आमचें एकूच म्हणणें आसा, पब्लीक रोडांच्यान जर गव्हर्मेंट तांकां ट्रान्सपोर्ट करपाक दिता जाल्यार तेंच्यांनी पब्लीक एरियांक परत वयचें पडटलें। एनवायरमेंट क्लियर घेता आसतना जें अंडरटेकींग दिलां तेजें वायलेशन जातलें। आमी कायदेशीर मार्ग जो कितें आसा पळय तो आमी वयतलो। शेतकऱ्यांचो, आमच्या गांवच्या लोकांचो जो इंट्रस्ट खंय तरी हेंपर जाता, अफेक्ट जाता जाल्यार तेच्या विरुद्ध आमी आवाज उठयतले। जाल्यार पिळगांवच्या विशयाचेर उपाय काडपा खातीर सरकाराचे यत्न सुरूच आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान सांगलें। डेप्युटी कलेक्टर हांच्या बरोबर वेदांता कंपनी, फार्मर्स, वर्कर्स ह्या सगळ्यांची कंबायन मिटींग घेतली। तांच्या म्हाका दिसता आमी तांकां जो सोल्युशन दिला मायनींग पळयता सुरळीत चालू जावपाक जाय। तेंच्या सगळ्यांचे कॉम्पेन्सेशनाचे अर्द्या पेक्षा चड शेतकरी एग्री जाल्ले आसा की तांकां जे कॉम्पेन्सेशन मेळटा ते टर्म्स एंड कंडिशन्स डेप्युटी कलेक्टराच्या समोर एग्रीमेंट करून सायन करून घेवपा खातीर एक थोडेच वर्कर ज्या पद्दतीचो प्रॉब्लेम क्रिएट करता त्या वर्करांकूय आमी सांगलां एंड इट इज अ लॉंग रन जो विशय आसा तांचेंय कॉम्पेन्सेशन ताका एडिशनल दिवपाची कंपनीनी तयारी दाखयल्या। तें कॉम्पेन्सेशन तेंच्यांनी घेवचें आनी म्हाका दिसता एक पुराय मायनींग सुरळीत चालू जावपा खातीर आमकां तेंच्यांनी कंपनीक म्हणल्या पेक्षा सरकाराकूय सहकार्य करचें, कारण मायनींग रिस्टार्ट जावपाक जे सरकारान प्रयत्न केल्या तातूंतल्यान आमी लोकांचेर अन्याय जावपाक दिना, पण लोकांक वेवस्थीत रित्या कॉम्पेन्सेशन मेळोन मायनींग चालू उरपाक जाय हाच्या खातीर सरकार आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।